हाय फ्रेंड्स, अँड वेलकम टू गेस्ट होस्ट बाईट इट. आयज आम्ही आसात गेस्टोन. सिरियसली. आणि आमच्या बरोबर शेफ जोशी असा जेंका सगळेजण आता ओळखतात असते. सो शेफ, व्हॉट इज द डिश टुडे? First of all, thank you all guys that everybody knows me by name, my work and all things. Yes. But today I think they also know you all of both of you. Okay. So I have planned myself that you will gonna make food today. I'm not gonna make anything. Yeah. No, chef, you are the chef. You have to show us Sorry. how to cook. But they also know you are being with me from last half an year. Okay. So you have learned some kind of techniques from me. Or you Yeah. might be, you understand some kind of techniques, or you understand the cooking. And you Like that, understand the I and skills Avinash, we always try at home Yeah. what you teach us. But And who knows? Arey, who we know, knows? no, our family knows. Only you knows, no. The viewers doesn't know that you learn something. No, it is not like that. They Only also- my task God. as Okay, guys. these all ingredients I'm giving to them. Okay. Now let's see what they are gonna make it, and I'll just come afterwards after the finishing of the dish. I'll test it and let you know how it is. Okay. अविनाश, शेफान आमच्याकडे बरोच व्हडलो बदला मला घेतलेलो टेन्शन आलं आसा. आताच आहे बाई. इतले दीस आम्ही अशी पळत आली आणि Welcome. काम करतालो. शेफ आज कोणसा डिश और ये डिश पण आयज ही आमका डिश करपाक लागल्या. ओके. इंग्रेडियंट्स किती आसा? मिल्क, त्याच्या उपरांत मिल्क नूडल्स, येस, ड्राय फ्रुट्स, बऱ्या ड्राय फ्रुट्स, तूप नाही आहे, बटर, बटर सॉरी, बटर, हे की पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न कसे लागत पॉपकॉर्न ना? घेऊ. हे काय खबर नाही की ते. आणि दिस इज केशर. करपाचे कशे आता दिला तर करे रा तुका याद आहा कशी खीर करतात ते याची पण खीरूच जाऊ शकता आणि खिराची काय आम्ही जाऊ पहिली कितें करता, तुपान बरी शेवयो बी भाजून घेता. शकता. हा. सो अविनाश, म्हाका दिसता त्या थोडेशे बटर घालून आमी ते पयलीं तळसून घेवया. कशें करूया पळय चल. पण आमकां खरेंच कठीण काम दिल्लें हा शेफान आमकां. सामकें कठीण हो जाल्यार म्हाका सारको नवीन इन्ग्रेडियंट रे, कांयच कळना म्हाका. एक्झॅक्ट आसा तो पुरो जातले रे इतले. पुरो अविनाश, खिरीन बटर घालता हे फर्स्ट टायम पळयले रे हांवें. राव गॅस चड व्हडलो ना मुगो राव म्हाका दिसता ते बटर कमी पडला मातशें. ना गो अरे हांव तुका सांगता, इल्ले बटर घाल भितर. वेट आय पुट. घाल थोडे. खाताना मजा येता गो पण आणि खावपाकूच आता- मजा रे. झाले दिसता रे ते. पण शेवयो बी अशो आम्ही गोल्डन ब्राऊन कशो करतात न्ही गो तितलो जाऊ तरी ना कलर म्हणटा जावपा तू ना ते गोल्डन ब्राऊन. ना गो कोण जाणा मातशें परत भाजून पळोवया. शेफान आज आमची खरीच वाट लायिल्ली आसा. एकदमच वाट लागली आमकां इन्ग्रेडियंट्स दिला खरे, पूण कितें इन्ग्रेडियंट्स कशें करप कांयच सांगना आनी आपूण खंय तरी गेलोच जाता. हा, आता आता म्हाका नेक्स्ट दिसता- कितें करूया ड्राय फ्रूट मातशे तळून घेतिल्ले बरे दिसता. ना दूध घाल. दूध न्हू, पयलीं ड्राय फ्रुट्स तळून घेवया. ते कितें मातशे अशे रोस्ट कशे रे, मातशें म्हणजे ते मातशे क्रिस्पी. बटर आसाच न्ही. अविनाश, म्हाका दिसता सगळे न घालता न्ही. थोडे आमी दवरुया कित्याक सांग, लास्ट प्रेझेंटेशन आमकां करपाक जाय न्हू तेचें. येस, ताका लागून थोडेशे घालू. घाल. बस. किसमीस आनी कितें. म्हाका दिसता भितर न्ही पिस्ता इज दे, काजू आसा. बटर इज दे. अरे म्हाका दिसता जाले रोस्ट. इतल्या फास्ट जातले. हय, वास तरी आयलो म्हाका. काजवळेले गो ते ना. ना मगो.
ना कितें ना वास तर बरो आहे जळोंक ना ते पुरो इतले न्ही पुरो. नाव वॉट टू डू? ॲड शुगर ऑर ॲड मिल्क फर्स्ट? मिल्क न्ही गा या ना गो सगळें घालया ते हय म्हणटा तूं? उकळून ते आनी कमी जातले न्ही गो. आतां हें की घालया साकर तातूंत नाका, आय थिंक इट शूड लेट इट बॉयल फॉर अ वायल. वाडोवया गॅस ना जाल्यार नाका रे, जळत बिळत ते. अविनाश ह्या फावट म्हणजे आता पळय थोड्या दिसांनी श्रावण येतलो, मागीर चवथ येतलो, सो ह्या फावट आमच्या व्ह्युअर्सांची मजा आयल्या. गणपती बाप्पाय सारको शेवयाची खीर आनी मणगणें खावन सारको म्हणजे ताकाय बाबड्याक वाज आयला. उकळे उकळे अविनाश ताका मरे आतां बरीच उकळी येयल्ली आसा, म्हाका आमी साखर घातलेली बरी. घालया येस. कितले घालू चमचे? 1-2 चमचे पुरो? हय मातशी कमीच घाल. कमीच घालता हा आपण पुरो न्ही कमीच घाल. आनी इल्ली घालू नाका नाका, सगळी सोंपयली आनी कितें उरला मागीर ही घाल. तरी कित्याक दवरुया ही घालया मगो. घाल, तुका बाबा कितले गोड 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 चड गोड आवडटा. जावचें ना ते हांव सांगता तुका. म्हाका मसाल्याच्या दुधाची खरे अविनाश बरो आला ना खूब याद येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता मरे अपर्णा एकदां बंडला मारता आमकां. हांव घरा कडेन डिश करून पळयता काय करनासतना ए कम ऑन नाव आता हाफ ऑफ द खीर आहे प्रिपेअर. सगळें हांवेंच केला हांगा आतां. तुवें फक्त घाला, हांवें सगळें धवळा. करता करता घरा कडेन करता. ऑफकोर्स आय प्रिपेअर एट होम. बरें उकळपाक लागना. एक मातशे इल्लेशे बाउल न्ही, म्हाका टेस्ट करूंक जाय कशें लागता ते बिफोर एडिंग द इंग्रेडियंट्स. आनी कितें उरल्या इन्ग्रेडियंट्स एड करपाचे आतां? हें एकूच उरलां. हय पूण आतां तुवें पळोवंक जाय न्ही, taste म्हाका करपाचें मसाल्या दुधाची कशी आतां यादशी आयली. चम्मच घे. घे मला अशें तर डायरेक्ट टेस्ट साखर- कर मगो. वाफ येता ती दिसता. काय जायना. बरें म्हाका उकळून दिसता घे ना ते अविनाश अपर्णा. बरे उकळे रे ते. अजून बरें उकळून येता. ओके उकळ बाबा उकळ. तूं टेस्ट करून पळयता म्हणटालें मगो. हा दिस इज फॉर मी. पुरो दिसता बरो म्हाका ते पळोवया. चालें न्ही गो इतलें घालू पुरो न्ही. ते आणि चार कितें तुका बटराच्या खावंक जाय काय कितें? केन्ना सपोज तुमकां बेश्टें दूध पिवपाक वाज येत, तितून थोडे ड्राय फ्रुट्स घाला, इल्लीशी साखर घाला. जाय जाल्यार ड्राय फ्रुट्स आसा ते मातशे बटर बिटर घालून रोस्ट करा पण आनी पिया. हय हम्म, तुका टेस्ट करपाक लायला हम्म, हय न्ही. हम्म. तुका तो सगळो बाउल घेवन पिवपाक लावना ते आनी थंय बेश्टे तांकां सांगात बसो नाका हें घाल तें घाल सी म्हणून. विथ वन स्पून आय कॅनॉट टेस्ट. एटलीस्ट एक बाउल तरी भरून बरें वेवस्थीत टेस्ट करा, जाल्यारूच सारकी टेस्ट कळटली. ती आतां डिश तरी रेडी जावन दी ती. नो ताच्या दिस पयलीं इज दिस इज अनदर ऑप्शन आय गिव टू द व्ह्युअर. हय आनी तूं हें सांग नाका ड्राय फ्रूट घाल आनी हें घाल. खाल्लें मगो आतां. आनी तुमी तृप्त खावन पळया, जालें. एक्चुअली तुमकां आवडटलें. अविनाश म्हाका दिसता ती जाली आनी पयलीं आमी ताका इतलें रोस्ट करून घेतला आनी कितें उरलां ताजें. मातशी उकळोन दी मगो ती बरी. अविनाश ते फुगलेले पळय ते मातशे बारीकशे हय जाले. तेंच पळयतालो हांव आतां. तेन्ना ते बरें एंड इट लुक्स लायक चणे. पळया ते वेगळेंच दिसपाक लागलें ना. म्हाका दिसता अविनाश वी शूड स्टॉप या. आमकां भितर केसरूय घालूंक जाय परत. हय गो पूण मातशें तरी उकळ्ळें न्ही, मातशें ती थिकनेस आयल्या शिवाय ताका ती टेस्टूय बरी येवची ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. वॉट इफ वी अशें हांव सांगता न्ही तुका मातशें उकळोन दी. ओ इज इट वॉट इफ आमी सपोज दूदूच पयलीं बरें थीक केलें आनी लास्टाक सपोज ते क्रंची हेच घातले जाल्यार बरें लागचें न्हू. कोण जाणा आतां शेफाक विचारुया. शेफाक विचारया.
आय होप इट टर्न्स आउट टू बी तुका गुड म्हणून वे सगळे फास्ट फास्ट जाय न्ही या हे ऍक्च्युली कर, ते कर. आता कर मग ते जाऊन दी मग उकळून दी तरी मातशें ते उकळून ते मातशें बरें ठीक जाऊन दी मग आपले- डोंट हैव सो मच ऑफ पेशेंस हम्म. अविनाश आता कितली कन्सिस्टन्सी पाहिजे आओ आगो, शेफ होय, होय. पधारो आओ देख देखो देखो शेफ जरा ये हुआ कि नहीं ये हो गया है हो तो गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अरे और थोड़ा वाह, चाहिए वाह, थिकनेस वाह, उसको नहीं नहीं चाहिए नहीं, बस थिकनेस तो बस है, उसका खीर को खीर जैसा खाया जाए। और उसमें केसर डालना बच गया अभी हाँ, केसर तो डालेंगे। अच्छा वो बात छोड़ दो वो इंग्रेडिएंट क्या था वो बताओ हमें वो तो हमें मालूम ही नहीं वो तो हमने खाया अच्छे से पॉपकॉर्न बोल के लेकिन वो हाँ, तो पॉपकॉर्न ही तो है वो, पर बट वो कॉर्न का पॉप नहीं है, हाँ वो है आपका कमल का, कमल सीड्स का बनता है। ये कमल सीड्स की वजह से बना है। और बाद में किधर मिलता है ये ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता और क्या बोल के लेना चाहिए वो है। मखाने मकानी मखाने 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 सो आमचे व्ह्युअर्स जे इतलो उशीर गेस करतले की कितें आसतले इट इज कॉल्ड एज मखाने Viewers अँड इट आमकां- इज मेड अप ऑफ लोटस आम्ही बी गप्पा आमकां आमकां खबर ना प्लीज कितें. एक्सक्यूजेस फॉर दॅट बडा आमची डिश गेस वेरी बंद कर डू नॉट वेस्ट गेस सॉरी 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 गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी। फिंगर्स क्रॉस्ड बच्चा तो वापस मिलेंगे, नहीं तो है। ना हमारी दादी सरी वेरी गुड टेस्ट, थैंक यू वेरी गुड टेस्ट। तो मखाने का जो फ्लेवर उतरना चाहिए मिल्क हाँ। के साथ में, वो अच्छी तरह से हुआ है। और ऊपर से आप अगर सिर्फ मखाने खा के देखोगे तो मिल्क फ्लेवर ऑल्सो गोज ने। पॉपकॉर्न्स का क्या होता है, आप अगर जब पॉपकॉर्न्स खाते हो तो बहुत सॉफ्ट लगता है, क्रंची भी होता है बट बाद में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्टनेस क्या होता है, वो सॉफ्टनेस एब्जॉर्ब्स द अदर फ्लेवर एज वेल एज द मॉइस्चर विच इज देयर इन योर मेन डिश, which absorbs. It doesn't change the body, okay? It doesn't change the flavor, okay? But incorporate the flavor with another ingredient. मुझे अभी एक क्वेश्चन है मखाने हम डायरेक्टली डाल सकते हैं क्या लेकिन बटर में किया तो अच्छा टेस्ट आता है हाँ. सी आय टोल्ड यू मैं आईन ती सांगले तर पण तुका हांवें सांगिल्लें आशिल्लें बटरान पयलीं रोस्ट करून घेवया आमी जशे शेवयो करता तशे तशीच केले नाही आम्ही Okay. अच्छा, आपने ड्राई फ्रूट्स भी आपने सौते किए? हाँ ड्राई फ्रूट में थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा किया तो ज्यादा इसमें नहीं किया था उसने किया इसने ही किया? हाँ इसने ये प्रोग्राम देखूंगा तो पता चलेगा, बट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हल्का ज्यादा हुआ है। हल्का सा जो गोल्डन होना चाहिए था, जो गोल्डन होना चाहिए था वो काला हो चुका है और हल्का सा बर्न हो चुका है। थैंक यू पर वेरी मच। वो टेस्ट में मालूम टेस्ट में लास्ट में मालूम पड़ रहा है, बिकॉज यू हैव पुट लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑन द गार्निश, तो पहले पता करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई गॉट अ डाउट ऑन फर्स्ट डे। सो तुम्ही जेन्ना ड्राय फ्रूट्स जेन्ना बरे टोस्ट करता टेक केअर डोंट एक्ट फनी लाईक मी ओके I got a doubt on the first test, so I took another spoon. And So he's I chef, confirmed no? that, yes. Yeah. I know. He's a chef, yeah. He'll come to know, but that's okay. असं काय नव्हतं इट्स ओके यू कॅन हॅव वन खीर विथ दॅट